देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कुरपेचो येवकार. आयज आमी सेवा धर्माचें नवें वरस सुरू करता आनी आयज जावन आसा पयलो आयतार क्रिस्तियानाच्या काळाचो. आयचें पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकाचें, दुसरें वाचप रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें आनी मातेवाचें शुभ वर्तमान. सोमी खंयच्या दिसा येतलो तें तुमी नकळत देखून जागृत रावात, तयार रावात. मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसफोर 24 वोळ 40:2. बाबा भयणीनो, कित्याक ओ कोणा खातीर आमी तयार रावता जायत? क्रिस्ताक आमी रावल्या जाल्यार क्रिस्त आमचो सरवंडार 2000 वर्सां आदीं गोरवांच्या गोट्यान जल्मून आयलो. जरी तर आमी पवित्र आत्म्यांक रावता जाल्यार जाणा जावया, पवित्र आत्मो आमचे भितर आसा पूण आमी ताका वळखून घेना. कित्या खातीर आमी जागृत आनी तयार रावता जायत? दर आयतारा आमी मिसान वांटो घेता, मागणे कोत्ता, क्रिस्ताची कूड आमचे भितर घेता, पूण आमच्यो वायट संवयो आमी सोडून दिना, आमचें जिवीतूय बदलना. देवाक जाय आमचें जिवीत आमी बदललें, नवे रितीन आमी जियेल्लीं देवाक जाय. आमच्या जिविताची नवसणी जाल्ली देवाक जाय. आमच्या जिविताची नवसणी जातली जाल्यार आमी क्रिस्ताचें मुखामळ आमच्या पेल्या सोबें पळयतले. मातेवाचें शुभ वर्तमान आवेसफोर 25 40 वळीन क्रिस्तान सांगलां, म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हाना भावा भयणांक मदल्या एकल्याक जें तुमी केलें तें तुमी म्हाकाच केलें. आमच्या जिविताची नवसणी न्हय फकत क्रिस्तियानाच्या काळांत बगोर सदांकाल आमच्या जिवितांत जावंक जाय. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी गोठाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, कुशाल राव.